नमस्कार. जरा हटकेच्या आयच्या भागान आमचे समस्त पळोवप्यांक श्रावण महिन्याची खूप खूप शुभेच्छा. श्रावण महिनो हो पवित्र असो महिनो. श्रावण महिनो म्हणले काय ना भरपूर सण आणि सण म्हणले काय ना सगळी बायलो एकठांय येतात आणि तुमकां खबरूच आसा की सगळ्यो बायलां एकठांय येतकूच कितली धमाल जाता ती. अशीच कितें धमाल करपाक आमचो आयचो श्रावण स्पेशल भाग आमी घेतली भाटले हांगासर. तर आयच्या भागान आमकां कितली मजा येतली ती तुमकां थोड्याच वेळान कळटली. पळयत रावा तुमच्या सगळ्यांचो आवडीचो गेम शो जरा हटके. जरा हटकेचो आयचो श्रावण स्पेशल भाग घेवपाक आमी आसात भाटले हांगासर आणि आमचो आयचो भाग रंगता तो देवी सटी भवानी हांच्या मंडपान. म्हाजे बरोबर आसा आमच्या आयच्या भागातले दोन ग्रुप, टीम ए आणि टीम बी. ओके, सो सगळ्यांत पयलीं आमी सुरवात करतली आमची जी कॅप्टन आसा हांगा तांची वळख करून. टीम एचे कॅप्टन नांव सांग तुजें. म्हजें नांव आसा सलोनी सोबत पवार. कितें करता तूं. हाऊसवायफ. हॉबीज कितें कितें करपाक आवडटा. कुकिंग. ओके, कुकिंग करता. सो श्रावण म्हयनो येतकच आमकां भरपूरशी गोडशी करची पडटा, वेगवेगळे पदार्थ करचे पडटा. सो श्रावण म्हयन्यान तूं कितें स्पेशल अशे आयटम्स करता. सगळे आयटम करता हांव घरा कडेन. सगळे करता घरा कडेन गो, पण आमकां खबर ना न्ही तूं कितें करता तें. म्हणजे आतां गोडशें कितें करपाक जाय तें सगळें म्हणजे करता हांव. कसली कसली गोडशी करता. एक दीस शिरो करता, एक दीस पायस करता, एक दीस म्हणजे कापां इतलें सगळें. ओके, आतां श्रावणान वेगवेगळे आमी जे दीस असतात म्हणजे आयतार आसता, आयतारचें पूजन आसता किंवा शुक्रार आसता, शुक्रारचें पूजन आसता. अशें तूं कितें कितें करता. हय, आयतार आयलो की म्हणजे आयताराक कितें नैवेद्य दाखयता तो करता. आयतार पुजता. हय, आयतार पुजता न्ही, ताका कितें नैवेद्य दाखोवपाक जाय तो करता नैवेद्य. ओके. हय, पयलीं दीस मुटले करपाचे, दुसऱ्या आयतारा पातोळे करपाचे अशें. ओके, सो तूं आईगेर साकून म्हणजे खबर आशिल्लें तुका सगळें करता म्हणून काय लग्न जातकच मागीर कळ्ळें. ना, आतां लग्न जातकीच कळ्ळा म्हाका. आईगेर पयलीं करिनाशिल्लें न्ही, आतां घोवागेर येतकीच कळ्ळें. सो आमचे बरोबर जे कॅप्टन आसा ते कुकिंगाक एक्सपर्ट आसा. ओके, डान्स बी केन्ना अशें केला, पदां बी केन्ना म्हणला. पदां बिदां म्हणजे अशें ना, डान्सान मातशें इंट्रस्ट आसलो, मातशें आतां सदां. ओके, पण कॉलेजीन किंवा स्कुलान केन्ना भाग घेतिल्लो. केन्नाच ना. ओळख करून घेवया आमच्या टीम बीच्या कॅप्टनाची. नांव सांग. म्हजें नांव नीता गोपाल नायक तुमी कितें करता. आनी हांव एक गव्हर्मेंट सर्वंट. ओके, सो तुमचे हॉबीज कितें, तुमकां कितें करपाक आवडटा. म्हाका सगळें आवडटा, कुकिंग करपाक आवडटा. टायम मेळटा. हय, टायम मेळटा, टायम एडजस्ट करता. ओके, आनी बाकीचे हॉबीज कितें आनी कितें करता. डान्स, सिंगींग. हय, करता, डान्स बीन तशी करता. ओके, तुज्या घरान श्रावणाचे तुमी कितें करता. श्रावणाचें आयतार पुजप, मागीर ताका कितें फर्स्ट आयताराक मुटली दाखयता, दुसऱ्या आयताराक पातोळी दाखयता, तिसऱ्या आयताराक आमी पायस दाखयता, चवथ्या आयताराक आमी पोळे काडटा. ओके, सो आमची दोनूय जी कॅप्टन आसा ती एक्चुली कुकिंगान सारके एक्सपर्ट आसा आनी डान्स बी करपाची आवड आसली. थोड्यांक आवड आसना पण ताका आवड आशिल्ली म्हणटा ते, पण चडशी ट्राय करूंक ना खंय तेणें. हांगासर आमचे जे कॅप्टन आसा ते ऑलरेडी डान्स बी केला तेणें. ओके, सो पळोवया आयचे आमचे परफॉर्मन्स कशें आसतलें ते. पण परफॉर्मन्सा कडेन वचच्या पयलीं आमी आमच्या फुगड्यांच्या रावंडाक सुरवात करतली आनी प्रश्न पयलीं विचारतली. प्रश्न पळोवया आमची कितली उत्तरां कोण खंयचो कॅप्टन दिता तो, बजर रावंड पयलीं कोण थ्रू करता तो. सुरवात करुया आमच्या फुगड्यांच्या रावंडाक. कॅप्टन मुखार येयात. ओके, आमचो बजर प्रश्न आसा, हाजें उत्तर फक्त तुमीच दिवपाक जाय. पण उत्तर दिवच्या पयलीं जो कॅप्टन पयलीं क्लॅप करतलो तांकां आमी हो प्रश्नाचें उत्तर दिवपाक चान्स दितली. ओके, श्रावण म्हयन्याच्या उपरांत खंयचो हिंदू म्हयनो येता. हांगा क्लॅप वाजयला. भाद्रपद. उत्तर दिला भाद्रपद. कितें दिसता उत्तर सारकें आसा. ताळयो मारा मागीर तर. ओके, सो टीम बीच्या कॅप्टनान आपलो हांगासर अकाउंट ओपन केला आनी तांकां मेळटा पॅन अरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान 200 रुपयाचो कॅश. आनी प्रश्न वता फुडल्या पार्टिसिपंटाक. श्री कृष्ण हांचो जन्म खंयच्या म्हयन्यान जाल्लो. हांगा उत्तर येना. ओके, उत्तर दिला श्रावण. तुमकां खबर आशिल्लें उत्तर हें, पण चुकतली आपूण, आपल्याक लज जातली हे चिंतून तिणें उत्तर दिवंक ना आनी श्रावण हें उत्तर सारकें आसा. सो टीम ए हांगासर आपलें अकाउंट ओपन केला आनी टीम एक मेळटा पॅन अरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान 200 रुपयाचो कॅश. तशेंच हांगासर आशिल्ले 200 रुपया ते वता टीम ए कडेन. सो तुमचे जालां आतां 400 रुपया. आनी प्रश्न वता फुडल्या पार्टिसिपंटाक. काशी विश्वनाथ टेम्पल ओके हे खंय आसा, खंयच्या शारान आसा. ओके, तांकां उत्तर येना. तुमच्या 5 पैकी उत्तर कोणाक खबर आसा. मैसूर.
उत्तर चुकला. ऑडियन्सान कोणाक खबर असेल फक्त हात वर करा. काशी, दुसरे नाव बनारस, तिसरे नाव वाराणसी, एकच गाव. रेकॉर्ड दिला तिने. उत्तर सारखे असा. नाव सांगा तुमचे. आणि सविता नायक हांकां मेळटा पॅनोरमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान 200 रुपयाचो कॅश. कॉंग्रॅच्युलेशन. सो परत एक फावटी आमच्या कॅप्टनाक आमी मुखार हाडुया कित्याक ही फुगडी जी आशिल्ली ती आमची ऑडियन्सान फुटल्या. सो कॅप्टन परत मुखार यो. आता वेळ जाल्लो आसा आमच्या दोन्ही कॅप्टनांचो एक धमाकेदार असो परफॉर्मन्स पळोवपाचो. तुम्ही केन्ना हांकां पळयल्लो डान्स करतना? ओके, गरबा खेळटात. सवय आसा डान्स करपाची. कॅप्टन जी आसा मुखार येयात. मायक तांचे कडेन दियात. म्हाका दिसता हे सॉंग आयकून हांगासर उबे आशिल्ल्या प्रत्येकाक हो डान्स करूनशें दिसला की ना? खरें सांगा. ओके, सो आनी एक फावटी आमची सगळी हांगासर जी आसा तांकां हे डान्स करपाची भरपूर उमेद आयला. आनी श्रावण म्हयनो असो आसा की सगळ्यो बायलो कितें ना कितें कसले तरी सणाच्या निमतान सगळे एकठांय येता, खूब मजा करतात. आनी त्याच निमतान आज आमी हांगासर आसा आयिल्ली सगळ्यांच्या मदीं. आनी पळोवया हांगासर आनी कितली उमेद आमकां हेंच्या मदीं हाडपाक येता ती. ओके, सगळे स्वतःकडे टाळ्या मारत मोठ्या. आणि ह्या राऊंडचे विनर जाता टीम ए. टीम ए? ओके, ह्या राऊंडचे विनर जाता टीम बी चे कॅप्टन आणि तांकां मेळटा पॅनोरमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान 200 रुपयाचो कॅश. तशेंच हांगासर आशिल्ले 400 रुपया ते वता टीम बी कडे आणि तुमचे जाता आतां 600 रुपया. आणि प्रश्न वता तुका. ओके, ही एक म्हण आसा ती तुमी पुरी करपाक जाय. अंगात नाही बळ, अंगात नाही बळ. ओके, तांकां उत्तर येना. तुमच्या पांचा उत्तर कोणाक खबर आसा? ओके, ऑडियन्सान कोणाक खबर आसा? तुमकां कोणाक खबर आसा? ऑडियन्सान ही एक म्हण आसा, अंगात नाही बळ. आनी अशी मदीं उत्तरां दिवप ना, फक्त हात वर करा. येता उत्तर जाल्यार हांव थंय येतलें. सांगा बेगीन. कोणाकूच नाही ना? अंगात नाही बळ आणि चिमटा घेऊन पळ. ओके ओके, फुडलो प्रश्न परत एक फावटी कॅप्टन मुखार येयात. श्रावण बाळ. ओके, हांकां कोणाचो बाण लागून ते मरण पाविल्ले? फक्त कॅप्टन. ओके, दशरथ. उत्तर दिला दशरथ. सारकें आसा उत्तर. सो परत एक फावटी टीम बीक मेळटा पॅनोरमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान 200 रुपयाचो कॅश आनी तुमचे जाले आतां 800 रुपया. आनी फुडलो प्रश्न वता तुमकां. सारकें आयक, एक कोडे आसा एक.
म्हाका दांत आसा पूण हांव चावूं शकना. ताणेंच उत्तर दिवपाक जाय, कोणें प्रॉम्प्ट करनाका. हांगा उत्तर येना. तुमचे आशिल्ले कितले सद्या 800 रुपया आनी 800 रुपया तांचे रिस्कान लागल्या. तुमच्या 5 पैकी उत्तर कोणाक खबर आसा? ओके, हांगा उत्तर कोणाक खबर ना. ऑडियन्सान कोणाक खबर आसा लातूर करा. कोंब दातोणी. उत्तर दिला दातोणी आणि उत्तर कशा सारकें आसा सांग. बिकॉज आमी तेका स्टिक्स आसता तेका दातूच म्हणटा. आनी उत्तर सारकें आसा. नांव सांग तुजें. प्रगती. आणि प्रगतीन बरी प्रगती केल्या आणि ताका मेळटा पॅन अरोमा रेस्टॉरंट हांगेंतल्यान 200 रुपयाचो कॅश. आणि ह्या रावंडाचो सद्या बेस्ट पार्ट की हांगासर दोगांयकूय उत्तर येवंक नाशिल्ल्या कारणान जे हांगासर 800 रुपया आसात ते तुमचे सेफ आसात. ओके, सो परत एक फावटी कॅप्टन फुडें येयात. देवी पार्वती हांचे वाहन कितें? तांच्यांनीच गजर दमपाक जाय येता जाल्यार. ओके, हांगा उत्तर येना. ओके, सिंह. ओके, सिंह कित्याक म्हणलें तुवें? आयकलें तिका खंयच्यान? कालीचें रूप आसा न्हू. ओके, सो गॅस वर्क केलो, तर्क हय, केलो हय. आनी ताचो तर्क हो सारको आसा. सो परत एक फावटी टीम बीच्या कॅप्टनाक मेळटा पॅन अरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान 200 रुपयाचो कॅश आनी तांचे जाला आतां 1000 रुपया. ओके, आनी प्रश्न वता फुडल्या पार्टिसिपंटाक. आनी बेस्ट पार्ट म्हणल्यार की हो शेवटचो प्रश्न आसा. सपोज तुवें उत्तर सारकें दिलें जाल्यार तुका आनीक 200 रुपया मेळटले. तुमचे जातले 1200 रुपया. तुजें जर उत्तर चुकलें आनी हांगा जर उत्तर कोणें दिलें जाल्यार फूल एमावंट थंय वतलो. आनी जर दोगांयकूय जर उत्तर येना जाल्यार हांगासर आशिल्ल्या पयशाचो हाफ एमावंट तो हांगा वतलो. सो प्रश्न सारको आय. वेदास कितले असतात? कितले वेदास आसा? ताका उत्तर येना. तुका चान्स ना. तुमच्या पैकी कोणाक खबर आसा? 4 खंयचे सांगू शकता? जस्ट 1-2 सुद्दां सांगले उपकारता. सामवेद सामवेद ना. यदुर्वेद. आनी ओके, खबर आशिल्लें तुका उत्तर हे? 4 ते खबर आशिल्ले. ओके, ताका खबर आशिल्लें खंय 4 वेदास आसा म्हणून. आनी ताचें उत्तर जें आसा चुकला की सारकें आसा सांगा पळोवया. वेदाची नांवां सांग नाका म्हाका तूं. उत्तर ताचें सारकें आसा. सो ताका मेळटा पॅन अरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान 200 रुपयाचो कॅश. तशेंच हांगासर आशिल्ले 1000 रुपया. कितली उत्तरां दिली पण शेवटच्या प्रश्नाक हांगासर हांच्यांनी सिक्सर मारिल्लो आसा आनी तांकां मेळटा टोटल 1200 रुपया. कॉंग्रेच्युलेशन्स. फुगोट्यांचो रावंड आमचो हांगाच सोंपता. आनी तुमी पळयलें की हांगासर फुगोट्यो कश्यो फुटल्यो त्यो. हांगा फुट्टा हांगा डायरेक्टली हांगासर एकदम बॉम्बूच फुटलो आनी फूल तांकां 1200 रुपयाचो कॅश मेळिल्लो आसा. तुगेले आमकां पॅन अरोमा रेस्टॉरंट हांच्यांनी कॉंग्रेच्युलेशन्स. आतां खेळुया आमचो फुडलो रावंड. पण हो रावंड खेळचे पयलीं आमकां गरज आसा एक ल्हानशा ब्रेकची. घेवया एक ल्हानसो ब्रेक आनी रोखडीच परत येवया. Pride of Ponda, Pen Aroma. विसया उपरांत सगळ्यांक परत एक फावटी येवकार. आनी आतां खेळुया आमचो फुडलो रावंड जो आसा आमचो खेळ 1 मिनटाचो. आनी आमचो आयचो गेम आसा तो तुमी हांगा पळोवंक शकता की आमी हांगासर एक थर्माकोल दवरला. ताजे वयर आमी सुयो टोचून दवरल्या. आमचे पार्टिसिपंट जे आसतली हांगा येतली आनी तांकां आसतलो टायम 1 मिनटाचो. 1 मिनटाच्या टायमान मॅक्सिमम जे बलून फोडटात हांगासर रावून ती जातली हे रावंडची विनर. आनी तांकां मेळटले पॅन अरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान 500 रुपयाचो कॅश. सो पळोवया आमचे आयचे विनर कोण जाता आनी कोणाक मेळटा 500 रुपयाचो कॅश. नांव कितें तुमचें? मुक्ता सूर्या भोसले. ओके ओके, रेडी?
ओके सो हांगासर फक्त एक बलून फुटला एका मिनटाच्या टायमान. सो नेक्स्ट कोण येता? स्टॉप. ओके सो सुमित्रान हांगासर 3 बलून सोडला. गुड. नेक्स्ट स्टार्ट. स्टॉप स्टॉप. ओके सो हांगासर एकूच बलून फोडला. स्टार्ट. अर्चनान बरे ट्राय केले पण एकूय ताका बलून फुटलो ना ताजे कडेन. स्टार्ट. 1 2 पुढे वचप ना फाटल्या ना लाडीचे फाटल्या. काकी आणि एक काकी आणि एक पण स्टॉप. 4 बलून फोडून ह्या राऊंडची विनर जाता सुरेखा आणि तांकां मेळटा पॅन अरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान 500 रुपयाचो कॅश. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. आणि बेस्ट पार्ट तुमी पळोवंक शकता आमचो आयचो श्रावण स्पेशल भाग आशिल्लो आनी आमी सगळ्यांक सांगले की थीम आसतलो आमचो ग्रीन साडी न्हेसपाक जाय आनी तुमी हिका पळोवंक शकता ती इतले बरे तरेन इतली सजून आयल्या. तुमकां दिसना की हिका अनेक फावटी मोठ्यान ताळयो जाय आणि इतली बरी न्हेसल्या. सो एक कॅट वॉक तो बनताय. सो एक आमकां एक राउंड मारून दाखय तू बरे स्टायलीन. फाती सुद्धा तिने माळा ती सारखी बरी अशी पानाची बी एक सुंदर तिने केला अगदी पानां बी घालून परफेक्ट टू द थीम. कॉंग्रॅच्युलेशन्स तुमकां परत एक फावटी. आणि आता खेळूया आमचो फुडलो राउंड जो आसा उले उले नॉन स्टॉप उले. उले उले नॉन स्टॉप उले हो राउंड तुमच्या मुखार हाडटा कामत सुप्रीम टी. आणि जी विनर जातली तांकां मेळटले हीच टी. तर पळोवया ही आमची कामत सुप्रीम टीची विनर कोण जाता. आणि टॉपिक जो आसतलो तो सारकोच सोंपो आसतलो आनी तुमकां रूल खबर आसा. 1 मिनटाच्या टायमान तुमी नॉन स्टॉप उलोवपाक जाय आणि जो शब्द तुमकां येता तो चडान चड ताचो उच्चार जावपाक जाय. ओके सुरवात तुमचे पासून करूया. नांव सांग तुमचें. गीता गुरुनाथ गोडकर. ओके टॉपिक आसा श्रावण. ओके रेडी स्टार्ट. श्रावण हेजो अर्थ ऐकणे. श्रावण महिन्यात खूप सण येतात. श्रावण महिन्यात नागपंचमी असतात. श्रावण महिन्यात रक्षाबंधन असतात. श्रावण महिन्यात कृष्णाचो जन्म झाला. प्लस श्रावण महिन्यात ज्ञानदेवाचो जन्म झाला. श्रावण महिन्यात समुद्र मंथन झाला. समुद्र मंथनान श्रावण महिन्यात शंकरान विष पिल्लो असता. श्रावण महिनो हो सामको आनंदाचो क्षण असता. श्रावण महिनो सगळ्यांचो उमेदीचो असता. श्रावण महिन्यात सगळे लोक पवित्र नुस्तें खायनात. श्रावण म्हयनो येता काय आमी सगळे वाट पळयतात. आणि श्रावण म्हयनो हो सगळो आनंददायी प्रफुल्लीत उत्साहीत असता. श्रावण म्हयन्यात खूब तरेची भुमी आमची हिरवीगार जाता आणि आमची जमीन हिरवीगार शालू न्हेसलेल्या सारको दिसता. श्रावण म्हयन्यात अनेक तरेची फळां फुलां ही मेळटात. श्रावण म्हयन्यात प्राजक्ताची फुलां फुलतात. ताका केसरी देठ आसता, वायट फुलां धवी फुलां असतात आणि ते श्रावण म्हयन्याक आमी आयतार पुजतात. तरेतरेची पत्री घालतात, फुलां घालतात आणि वेगवेगळे सण समारंभ साजरे करतात. श्रावण महिन्यात सोमार पीठ पॅट सारखी रट्टा मारून आयिल्ल्या भशेन खूब सुंदर उलयल्या नॉन स्टॉप उलयला. पण हांगासर आमचे आनीक पार्टिसिपंट आसा ती म्हणटा हिच्या पेक्षा आपूण फास्ट उलोवंक शकता खाली नॉन स्टॉप उलोवंक शकता. ओके श्रावण म्हयनो म्हणलें काय ना आमी खुबशी गोडशी करता. सो आमी हिका टॉपिकूच ती दिवया गोडशें.
श्रावण म्हयन्यान आमी पातोळ्यो करता. श्रावण म्हयन्यान आमी गोडशे करता. श्रावण म्हयन्यान पातोळ्यो करता. जालें. श्रावण म्हयन्यान स्टॉप. तिका टॉपिक आशिल्लो गोडशे आणि ओदोळ पासून रट्टा मारताली श्रावण श्रावण. सो गोडशे थंयच उरले, फक्त पातोळ्यो आनी श्रावण तिका याद आशिल्ल्यो. आनी कोण उलोवंक शकता गोडशाचेर? रुपाली रवींद्र उसगांवकर. टॉपिक तुजी आसा गोडशा. गोडशे आमी गोड शेवयो करतात, पायस करतात, परत मणगणें करतात, सगळे तरेचे डिफरंट गोडशे तयार करतात. आनी सोजी करता आनी नैवेद्य आमी हे डिफरंट करून देवाक दाखयता. नाव सांग. अपर्णा आनंद नायक. ओके. टॉपिक तुजी तीच गोडशे. स्टार्ट. श्रावण म्हयन्यान गोडशे आमकां जायत आसता. नागपंचमीक आमी पातोळ्यो करता, बाकीचे पायस करता, शेवयो करता, परत मोदक करता आनी खूब तरेचे गोडशे करता, वेगवेगळे तरेचे. ओके. टॉपिक आशिल्ली गोडशे. तरी गोडशांची सगळीं नांवां घेतली, पण गोडशे हो शब्द घेवंक ना. उले उले नॉन स्टॉप उले हाजी विनर जाता गीता गोडकर आनी ताका मेळटा ही कामत सुप्रीम टी. कॉंग्रेच्युलेशन. आमच्या विनराक कामत सुप्रीम टी मेळ्ळा. सो कामत सुप्रीम टी मेळटकच आमी रोखडीच एक ब्रेक घेता आनी हो आसता आमचो कामत सुप्रीम टी ब्रेक. तर घेवया एक ल्हानसो ब्रेक आनी रोखडीच परत येवया. Comet's Tea, promise of quality at best price. Quality tea since 1986. कामत सुप्रीम टी ब्रेका उपरांत सगळ्यांचे परत एक फावटी स्वागत. खेळुया आमचो फुडलो रावंड जो आसा झटपट फटाफट रावंड. आणि आमचो आयचो झटपट फटाफट रावंडचो टंग ट्विस्टर आसा तो सारको ऐकात. रेड लॉरी येल्लो लॉरी. टंग भरपूर ट्विस्ट जातली, पण ती ट्विस्ट करत करत तुमकां हे सारकें म्हणपाक जाय. आनी झटपट फटाफट रावंडचे विनराक मेळटले पॅन अरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान वो वाउचर. ओके. सो सुरवात आमी करुया तुमचे पासून. रेड लॉरी येल्लो लॉरी. रेड लॉरी येल्लो रेड. रेड लॉरी येल्लो लॉरी. रेड लॉरी येल्लो लॉरी. रेड लॉरी येल्लो लॉरी. लॉली नाही ती लॉरी. रेड लॉरी येल्लो 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 चुकले चुकले चुकले. रेड लॉरी येल्लो लॉरी. 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 येल्लो लॉरी. रेड लॉरी येल्लो लॉरी. 10 फावटी जाले हेजे कडेन. रेड लॉरी येल्लो लॉरी. 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 रेड लॉरी येल्लो रॉली. रेड रॉली येल्लो रॉली. रेड रॉली येल्लो रॉली. रॉली ने लॉरी. लॉरी. रेड लॉरी येल्लो लॉरी. रेड लॉरी येल्लो लॉरी. रेड लॉरी येल्लो लॉरी. रेड लॉरी येल्लो लॉरी. रेड लॉरी. रेड लॉरी येल्लो लॉरी. लॉली ने लॉरी. रेड लॉरी येल्लो लॉरी. रेड लॉरी येल्लो रॉली. रॉली ने लॉरी. सो झटपट फटाफट रावंडची विनर जाता अर्चना. अर्चना आता ह्या रावंडचे विनर आनी ताका मेळटा पॅन अरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान वाउचर. कॉंग्रेच्युलेशन. आणि आता खेळुया आमचो आयच्या म्हणजे श्रावण स्पेशल भागातलो शेवटचो रावंड जो आसता आमचो चकदे रावंड. आनी पळया चकदे रावंडची आमकां विनर कोण मेळटा ती. जी चकदे रावंडची विनर जातली तांकां मेळटले पॅन अरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान 500 रुपयाचो कॅश.
चक दे रावंडाक आमी सुरवात करता आनी हांगासर तुमी पळोवंक शकता आमची आयची गेम जी आसा ती खरेंच हटके अशी गेम आसा. आमी जी पार्टिसिपंट आसा तांच्या दोळ्याचेर आमी पट्टी बांदल्या, तेंच्या हातीन एक पेन्सील दवरला आनी समोर तेंच्या एक भुरगें दवरला, तेच्या फाटीर आमी पेपर दवरला ब्लँक. ओके, सो तांकां करपाक जाय इतलें की एका मिनटाच्या टायमान तांच्यांनी मॅक्सिमम स्वास्तीक काडपाक जाय आनी जी मॅक्सिमम स्वास्तीक काडली ती जातली ह्या रावंडची विनर. तर पळोवया की आयच्या रावंडाची विनर कोण जाता ती आनी कोणाक मेळटा पॅन अरोमा रेस्टॉरंट हांच्या कडल्यान 500 रुपयाचो कॅश. ओके, सो सगळीं रेडी आसात? Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. स्टॉप. आता पळोवया की चक दे रावंडचे आमचे विनर आमकां कोण मेळटा. पण सगळ्यांत पयलीं आमी काउंट करुया की प्रत्येकान कितले स्वास्तीक काडला ते. सुरवात हांगासरल्यान करुया. हांगा यो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. स्वास्तीक कांय दिसना ते घेवचें ना. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ओके, 1, 2, पळय तुका आनी मेळटालो पळय म्हाका दोनूच सारके परफेक्ट हे 2. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. ओके, सो तिका सांगूया आमी स्वास्तीक कितले कितें सारकें काडला ते. जाता अशें गोंधळ जाता जेन्ना मेन आमची दोळ्यांचेर पट्टी लागिल्ली आसता पळय तेन्ना अशेंच कितें जाता आनी एकूय सारको ना. आयच्या श्रावण स्पेशल भागाच्या आमच्या चक दे रावंडची विनर जाता सुमित्रा फातर्फेकर आनी ताका मेळटा पॅन अरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान 500 रुपयाचो कॅश. कॉंग्रेच्युलेशन. बाटले हांगासर घेतिल्लो आमचो आयचो श्रावण स्पेशल भाग हांगाच सोंपता. फुडल्या भागात रोखडीच येतली आमी तुमच्या वाठारात कितें तरी हटके करपाक. तोपर्यंत पळयत रावात तुमच्या सगळ्यांचो आवडीचो गेम शो जरा मातशें घेता मी परत काडटना. तो पळयता कसो पळय. क्यों हस रहा है तू, थंय गलियो गलियो में घूम रहा था. अशें काय मागीर म्हाका सोडटा 500 आसता मागीर दवरपाक अशें. तुका सांगतलें पळय मागीर फुडें वचून मागीर बरी स्टायलीन मातशी फुडें वच, टर्न कर आनी परत हांगा येवन रावा. बरें तू खबर आसा मागीर कशी चलता ते एका फॅशन शोक बी.